प्रितीच्या बाबा भयणीनो, रिको रॉड हाका आमचे मदलो देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन गेलो. आमी दुखी जाल्या, पूण तो सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोश सोंसतल्यानो, वजन भोगतल्यानो, म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तर ह्या आमच्या दुखांत ताची घोटाय आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं.
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमचो भाव रिको रोड ह्या संवसारांत देवान ताका जिवीत फावो केलें आनी आपल्या जिवितांतल्यान देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून देवाक कितें मानता जेजू कितें जाय ते भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान जायते भासांनी ताणें जेजूक परगट केलो. म्हणटच बाबडीनो ताणें बरें केलें. ताची कांय कांतारां उगड आसा म्हाका दुडवांक लागून. तशें एक बेबत्याचे त्रियो येतालो तो अनिता आनी बाप भिटर. एक बायल आयक रे रिकोचे कांतार येयले आयक तें. आतां चेड्याक सांगता हांव बरो पी आनी टायर्ड जावन यो म्हूण. म्हणटच असल्या कांतारांनी असल्या तियात्रांनी असल्या उतरांनी जायत्यांक बरेंपण ताणें हाडलें आसतलेंच. नियाळ करून सरो वायट म्हणून. एक बाब म्हणटालो फ्रेंड म्हणटा तेका पी रे ना हांवें घेतला रे जेवया जेवणाक गेलो एक लौकीक कसो कारोटी आसतना ताका सारको पुरो भायर रिको रोडाच्या कांतराच्या फुड्यार सोदतालो. पळयात लोकां मदें हे भशेन उतरांनी भजनांनी बरें केलें.
दुखां तूं पुसून काड. तुझ्या लागीं प्रार्थना ऐक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें हे आमच्या भावाक सासणाचें जिवीत दी. तुझ्या लागीं प्रार्थना ऐक आमकां. आपल्या पातोक रोडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय हे आमच्या भावाचे अपराध बगसून ताका सर्गीचें सूख दी. हे आमच्या भावाक ह्या संवसारांत आसतना तुझे बातिस्मान तुवें ताका नितळ केलंय आनी ताका शिको मारून तुजो पूत करून ताका रिकार्ड म्हूण नांव दवरलें. तर ह्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका सर्गी राज्यांत एकठांय. तुझ्या लागीं प्रार्थना ऐक आमकां. बाबा तोड घाली ना जाता दुयता येते पुरी नका म्हणून Thank you.